Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगचनो आम्ही देवाचे उद्धार रोमागारांपर्यंत पत्राचे 8 अध्यायाचे 14वे वचन Romans 8:14. As many as are led by the Holy Spirit are sons of God. जाणका पवित्र चलून वरता ते देवाचे पुत्र म्हणले. हे उतार आमी ध्यानसो या उतराचेर आमी प्रस्तावना ऐकलनुसा पवित्रत्व कोणावर चलून वरता ती मात्र देवाची मुलगी सगळी देवाची मुलगी नाही. जाणका पवित्रत्व चलून वरता ती देवाची मुलगी. सुरवेतावन 2 संतती असतात म्हणल्यार आमी ऐकलनुसा. सुरवेतावन 2 संतती असतात. एक देवाची संतती आणि एक देवचाराची संतती. तशें जाल्यार आमी चड आनी चड जागृत आसूंक आसा. आमच्याच विशयांत आमी जाणा जावंक आसा. ह्या देखून पवित्रत्व खंय चलून वता हे आमी आयकले जाय. आयकतेच असो आयकतेच असो. हांवें सांगलें 8 संख्यो आसात. 8 संख्यांत आमी 6 संख्यो जाणा. 6 संख्यो जाणा जाल्यार पयल्या सुवातेर पवित्रत्व कोणाक चलून वता तांकां तांच्या पातकाची वळख दिता आनी पातकाची दूख दिता. पातकाची दूख दिता. कठीण प्रामाणीकपणाची दूख. प्रामाणीकपणाची दूख दिता. हांव कसलो निर्भागी. हांव कितें जातेच आसा. हांव नासाच्या अंताक वयतेच आसा न्ही. हांव हेमकोंडाच्या वाटेन आसा न्ही. देवान म्हजो आत्मो विचारल्यार हांव सीदा ससनाट हेमकोंडांत आसता न्ही. म्हणलें ल्हान जाता आनी म्हजी बचावी कोण करतलो. म्हाका कोण सोडयतलो ह्या पातकांतल्यान. ह्या परिस्थितींतल्यान कोण म्हाका सुटका दितलो. ह्या जाल्यार हांव अशें पवित्रत्वाच्या आदारान पातकाची दूख धरता. ते जाल्यार पवित्रत्व म्हाका दाखोवन दिता म्हजो सोडवणदार. खंय निराश जायनाका, भियेनाका, कांगाल जायनाका. देवान तुजे खातीर एक शेळी फाव केल्या. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळी जावन आसा. देवाचोच एकूच जनीत पुतू बापाच्या कोपांत आशिल्लो तो म्हजे खातीर तुमचे खातीर संवसारांत आपल्याच रस्त्याच्या उदरी हांव परमुरेच्या गर्भांत जल्माक आयलो. मनीस जालो. किरकोळ मनीस जालो. गुलामाचें रूप ताणें घेतलें आनी म्हजे खातीर तो चिड्डालो, विद्रूप जालो, खुर्सार मेलो. आनी त्याच्या ताळवेतान चलता म्हणसर तो घायलो आनी म्हज्या पातकाचे बारीकपणाची वेदी तो जालो. जालो हांव पवित्रत्वाच्या आदारान जेजू म्हजो स्वामी आनी धनी म्हण स्विकार करता. देव बाप म्हाका म्हजी सर पातकां जेजूचेर घालता. म्हजे सर शिराप जेजूचेर घालता. म्हजी सर शिक्षा जेजूचेर घालता आनी म्हाका निर्दोशी म्हण थारायता. म्हाका नितीवंत म्हण स्विकार करता. आपलो पूत आपली धूव म्हणून आमकां स्विकार करता. तिसरें जावन आमी आयकलें केला पवित्रत्व जेजूक महिमा दिता. तो सताचो आत्मो आमकां संपूर्ण सताकून पावयता. सता भितर हांव सत म्हजे भितर म्हणजे जेजू सत जावन आसा. पवित्रत्व सताचो आत्मो. तसो देव बाप सत. ह्या बापा पुता पवित्रत्वाचे त्रिएक देवातय हांव आसा. त्रिएक देव म्हजे भितर आसा. अशें आमी सता भितर आसता. सत आमचे भितर आसता. हे आमी तिसऱ्या भागांत जाणून घेवया. पळय मोगाचो न्हू. चवथें जावन पवित्रत्व ते जाल्यार आमकां ही सदां उगडापी करता. ही जाण माहीत ज्ञान समजून दिता. ते जाल्यार पवित्रत्व आमकां देवाचो मोग आमच्या काळजांनी ओंपता. भरून ओंपतुंच्या मापान. देवाचो मोग भरून ओंपतुंच्या मापान आमच्या काळजांत ओंपता. आनी त्या देवाच्या मोगावरवी आमी बापाचो देवाचो मोग आमी करचे मात्र न्ही. आमच्या भाऊ भयणांचो मोग मात्र करचे न्ही. अगर देवाच्या घराण्याच्या सान्यांचो जेजूच्या कुडीचो आमी मोग करता. जेजूची कूड म्हळ्यार कितें. आमी सगळीं जेजूच्या कुडीचेर सांदे. अंकुर हांव एक खातोली. आनेकलो भाऊ
मेथोडिस्ट असून पुरो, पेंटेकोस्टल असून पुरो, जॅकोबाईट असून पुरो, प्रोटेस्टंट असून पुरो, जे कोण जेजूक आपलो सोमे निधन म्हणून स्वीकार करून पवित्र ज्ञान जर म्हाका येतात ते सगळे देवाचे देवा बापाक पुताक पवित्र ज्ञान त्रिएक देवा ते पण सत्मंता आणि पापा वेळेस आम्ही जीवित पवित्राच्या आधारान जियेता आणि भगवानपणाचे जीवित जियेता ते सगळे देवाचे पुजो जांका पवित्र मुसलमान करता ते सगळे देवाचे पुजो तशें जाल्यान आम्ही भेदभाव करिना आम्ही तो अशे हो अशे म्हणून आम्ही भेदभाव करिना बघार आम्ही सगळी जेजूच्या कुडीचे सांदे म्हणून ओळखून घेता एकामेकाचो मोग करता तितले मात्र न्ही आमचे जावन आम्ही आयकले तेजण आमकां पवित्र पोचोवन व्हरता आमकां आत्मे दाखयता आत्मे नाश जावचे दाखयता कितले आत्मे नाश जातात न्ही आमकां दूख भोगता या आत्मे आम्ही कशेय म्हणे सैतानाच्या त्या गुलामपणातून बाहेर काढले त्या यमपणाच्या उज्यातून आम्ही बाहेर काढले जुदाच्या पुस्तकांत सांगले बरे त्या पत्रांत सांगले बरे 23 वचनांत त्या उज्याच्या आख्यातून आम्ही बाहेर काढून हर प्रयत्न करतो आम्ही वही मान्य जाऊन उपास त्याग करून सॅक्रिफाइस करणं आम्ही ते आत्मे बचाव करून वावरतो सोबे जाऊन आम्ही ऐकले पवित्र जांकां चलून व्हरता तांकां पवित्रपणाच्या वाटेन भाग्यवानपणाच्या वाटेन चलून व्हरता पवित्रपणाचें काम तें आमकां भाग्यवंत करचें कित्याक भाग्यवानपणा बगार कोणूच देवाक पळोवंक शकना हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र 12 अध्याय 14 वचनांत आमी आयकल्लें आसा विदाउट होलिनेस नो वन कॅन सी द लॉर्ड पवित्रपणा बगार कोणूच देवाक पळोवंक शकनात आनी देवाची आज्ञा ती जावन आसा इट्स अ कमांड we have no option आमकां चॉइस ना आमकां ती आज्ञा जावन आसा आमी पवित्र जायचेच बी होली फॉर आय द लॉर्ड युअर गॉड एम होली जसो हांव तुमचो देव भाग्यवंत तशें तुमी जायचे भाग्यवंत जसो हांव तुमचो देव पवित्र तशें तुमी जायचे पवित्र म्हणलें आमी हे सगळ्या भागांत आज आमी 7वें आनी 8वें दोनी संगत आयकतात त्या देखून आज आमी सारके जाणा जावया 7वें कितें जावन आसा पवित्र जांकां चलून व्हरता तांकां देववंत करता आमी डिवोट म्हणटा गॉडलीनेस गॉडलीनेस ते देवपणा ते पावयता देवपण जावन आसा गॉडलीनेस जावन आसा आमच्या आत्मीक जिविताचे आमच्या मिस्तीक जिविताचे आमचे मिस्तीक जिवीत म्हळ्यार आत्मीक जिवीत आमच्या स्पिरिच्युअल लायफ स्पिरिच्युअल लायफाचे आमच्या या आत्मीक जिविताचे एसेन्स जावन आसा मूळ जावन आसा देवत त्या देखून गॉडलीनेस तें जावन आसा तर पवित्रत्व आमकां ह्या गॉडलीनेसांतय ह्या देवपणांतय आमकां व्हरून पावयता तर देवपण म्हळ्यार कितें कशें कितें आमकां पवित्रत्व आमचें तें उपजयता हें आसा करता आमी हें जाणा जावंक आसा मोगाच्या न्हू पयल्या सुवातेर पवित्रत्व आमकां मागण्याचो स्पिरीट आमचें तें आसा इतले दीस आमी मागूंक शकना न्हू ह्या मागता जाल्यार केवल सवयेचे मना ह्या कितें मोनोटनस रुटीन हें आमचें मागणें सवयेची थोडी मागणी सवयेची थोडी देव नोवेना देवपणा ना तेजो पवित्रत्व आमकां चलून व्हरता त्या देवपणांत आमकां चलून व्हरता तो आमचे थंय मागण्याचो स्पिरीट घालता तशें जकारिया प्रवादी मरिफात देवान बसयला 12व्या अध्यायान 10वें वचनांत त्या दिसा हांव जुदाच्या घरांत आनी जेरुसलेमाच्या घरांत मागण्याचो आनी दयेचो स्पिरीट वतलो तिके वाचलंय जकारिया 12 अध्याय 10वें वचन जकारिया 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आणि मागण्याचो आत्मो वतलो पळया मागण्याचो आत्मो आमचेर वता दयेचो आत्मो इतले दीस आमी स्वार्थी मागणी करता
म्हाका तें दी हें दी ना तेदा उदयाचो मागण्याचो आत्म म्हजेर देव घालता पवित्रत्वाच्या आदारान हांव हस्कार सुस्कारांनी देव पर्जे खातीर देवाच्या लोकां खातीर देवाच्या संतां भक्तां खातीर हांव मागूंक सुरू करता म्हज्या खुशेचें न्हय मगर पवित्रत्वाच्या आदारान देवाच्या खुशेक सरी जाल्ली प्रार्थना देव पर्जे खातीर हांव करता ठीक आहे वाचपाय रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 26 वचन ठीक आहे वाच Romans 8:26 तशेंच तशेंच आमच्या सत्काळी आमच्या आस्कत्कायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कित्याक कितें आनी कशें मागचें कितें मागचें कशें मागचें हें आमी नेणाव तें आमी जाल्ल्यान नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक उतरांनी उच्चारूंक जायना तें आत्मोच आमचे खातीर तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या हस्तार सुस्कारांनी आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता विनंती करता मुखार आनी आमच्या आणि अंतस्करणाचे आमच्या अंतस्करणाचे गूढ जाणा असो गूढ जाणा असो तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा आत्म्याची खुशी कितें म्हणून जाणा कित्याक कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक पवित्र आत्मो देवाच्या खुशेक सरी जावन सरी जावन देवाच्या खाशा देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता देवा लागीं विनंती करता मागतेले आमी न्हय फकत पवित्र आत्मो आमचे मार्फत मागता देवा कडेन देवाच्या खाशा लोकां खातीर पळया मुखाचो कितलें बरें आमकां कांय वचना हय की न्हय आमकां मुखार कितें जाता फाल्यां कितें जाता कितें हाली कितेंच करतना पूण पवित्र आत्मो देव बापाची खुशीचो जाण आसा जेजूच्या नांवान बापा कडेन आमचे कडल्यान मागूंक पळया कितलें म्हटलें भाग आमचे पवित्र आत्मो आमकां चलोवन पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरता पयलो सोतेर मागण्याचो स्पिरीट दयेचो स्पिरीट आमी कोणा खातीर मागतना त्या परिस्थितीन हांवच आल्यार कितें मागतो कसो मागतो तशें मागतो दुसऱ्या खातीर मागता आसतना एक कॅन्सर पेशंट आसा म्हण चिंत्या या अनेक ऍक्सिडेंट जाला म्हण चिंत्या तांचे खातीर मागतना कशें थोडे फावटी आमकां मागणी येतात न्हय एकलोच एकल्याच परत 21 वर्सांचें भुरगें एकल्याच कॅन्सर मोगाच्या न्हू आमी तर लढा जर तर तें म्हजें दूख जाल्लें तर कशें मागतो त्या एका दयेच्या स्पिरिटान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पळय मोगाच्या नांव दुसरें जावन आसा पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराचेर आमी ध्यान करिशें नियाळ करिशें देवाचे उतार वाचूंक ते नियाळूंक ह्या प्रकार जिवंक आमकां देव कोण म्हणटना देवाचे उतार वाचूंक गुणायन जाणा जावन म्हाका जेन्ना आमी वयल्या वयर वाचतो आमकां कांय समजना तेज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या पांयां तळा बसून आमी कशें मारिया जेजूच्या पांयां तळा बसून आयकतले मारता मारता मोरयेन बरो वांटो वेंचून काडला ताचे तोंड म्हणून तें काडूंक शकना पळय मोगाचें पळय तशें आमी केदारा पवित्र आत्म्याच्या पांयां तळा बसून म्हाका शिकय म्हाका समजना समजनातलें हो शिकवणदार सांगता तुका खंयचेंय समजना न्हय ती घाल आनी तो बायबल वाचतना अशें बसून वाचतलो ती घाल पवित्रात्म्याक सांग समजना म्हाका शिकय म्हण सांग तो शिकवणदार पवित्रात्म्याक सांगला तो शिकवणदार तो आयला तुमकां हांवें कितें शिकयलां तें सर शिकयतलो आनी तुमकां तुमच्या मोतीच्या उगडासाक हाडटलो पळया मोगाचो न्हू तशें मोतीच्या उगडासाक त्यो सर सांगत्यो आमकां पवित्र आत्मो कळीत करता गुंडायेच्यो सांगत्यो आमकां कळीत करता आमकां समजनातल्यो सांगत्यांचो अर्थ कळीत करता अशें पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक शिकयता तेजो आमी देवाच्या उतराचो नियाळ करता हय कीर्तन पयलें कीर्तन दुसरें आनी तिसरें पयलें आनी दुसरें वचन अशें सांगता तें आयकय आमी जो मनीस
जो मनीस खोट्याचे बुद्धीप्रमाणे चलाना खोट्यांच्या बुद्धीप्रमाणे चलाना सत्याची वाट धरीना वाक्यांची वाट धरीना आणि अधर्म्या संगता अधर्म्या संगता बसीना अगर सर्विस कोणाच्या धर्मशास्त्रात सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रात संतोषता आणि दीस रात त्याचे धर्मशास्त्र त्याचे नियाळता धर्मशास्त्र पवित्र पुस्तक निहाळता तो भागी अरे तो वाळत्या उदका तो देगेर वाईच्या उदका देगेर रोयलेल्या राहिलेल्या एका रुखावरी जो आपल्या काळात फळ दिला जो वेळा काळार फळ दिता आणि ताची त्याची पानां केदीन पाविनात वही जे केदीन सगळे तो करतात ताची वाईट करो जे सगळे तो करता तो सुफळ जाता ह्यो सक्सेसफुल इन एवरीथिंग मोगाचनो पवित्र आमकां देवाचे उदार नियाळूंक वाचूंक करपा आदार दिता वाचूनय कीर्तनांत Psalm 119 verse 18 दावीद राय सांगता तशें आमकां आमचे आत्मीक दोळे उक्ते करता आमच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते करता कीर्तन 119 verse 18 Psalm 119 उघड म्हजे डोळे उघड म्हजे डोळे आणि तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखता आणि तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता wonders of your word आमकां कांयच कळना मोगाचनो केदळ आमी पवित्र आत्म्यान पासून उघड म्हजे डोळे आणि तुझ्या धर्मशास्त्राचे विस्मिता हांव जाणा जातलो हे खंडीत केदळ आमी हे आमकां पवित्र आत्मा जोडून अर्थ म्हळ्यार धर्माज्ञाचो स्पिरीट दुसरें देवाचे उदार वाचचे नियाळचे दीस रात ताचेर मेडिटेट करचे तशें एक आमी आमची गोरवां जावं करून मोसू राई ते तांकां दिल्लें खाणें ते भायर अशान वरत्यान जेवतात जीव करतात तशें आमी देवाचे उदार काळजांत एक रोंबलें ओंपलेलें ते आमी परत्यान नियाळूंक आदार तिसरें जावन आसा मोगाचनो तिसऱ्या सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या एकवटान कम्युनियन विथ आमी देवाच्या एकवटान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेजूच्या एकवटान जिवंक करता म्हळ्यार जेजून बसयला तर तुमी म्हजो मोग करतात तुझे उतार तुमी पायलेल्यात तेन्ना हांव बापा कडेन मागतलो बाप तुमकां एक मजतदार दितलो तो सदांच आत्मो तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तो तुमचे भितर आनी तुमचे सांगता सस्नाट घेतलो फॉरएवर ही विल बी विथ यू आनी इन यू फॉरएवर पवित्र आत्मो तुमचे भितर म्हजे भितर तुमचे भितर जियेता मात्र न्हय जेजू मुखार 14व्या अध्यायांत आतां हांवें सांगलें उतरां 15, 16, 17 वचनांत एक्झॅक्ट नांव सांगता ते उतरां जेजूची तशेंच मुखार 20 वचनांत जेजू कितें सांगता पळय 14वा अध्याय 14 chapter 20 verse 20 John chapter 14 हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आणि हांव तुमचे थंय हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुम्ही सोंपतात त्या दिसाक तुमी समजत येतात म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमी पवित्र आत्मा आमचे थंय तशेंच जेजू आमचे थंय आमी जेजू थंय कम्युनियन with Jesus कम्युनियन with the Holy Spirit पवित्र आत्म्याचें काम हें जावन आसा आपणान आमचे भितर जिवन जेजू आमचे थंय जिवनचे पळय आमी जेजू थंय जिवनचे पळय आधार तुमचे हे आमकां फळ जाता हे जावन आसा गॉडलीनेस देवा थंय जिवनचे पवित्रपणाचें जिवीत भाग्यानपणाचें जिवीत आनी देवपणाचें जिवीत आमी शेअर इन द डिवाइन नेचर आमी पयलें प्रायिकालां communion with God, fellowship with His will, sharing in divine nature, conforming to the very image of Jesus. जेजूच्या सारक्या सगळ्यांचे जावचे देवसाहेबाची भागीदारां जावचे म्हणजे तुझी देवाच्या पिठेक काल जावचे देवाच्या एकवटान जावचे हे पवित्र आमकां मोगाचें न्हू हें जावन आसा आमी
सातवे म्हणतात. 8 सांगते म्हणल्यार 7 सांगते जाल्यार हांगा 7 जाल्यो. आता आठवें कितें जावन आसा? आठवें जावन आसा तांकां पवित्रत्व चलून व्हरता. तांकां पवित्रत्व देवाच्या सेवेंत, देवाच्या महिमे खातीर, देव परजे खातीर उपकाराक युजफुल इन द सर्विस ऑफ गॉड. देवान आमकां बेश्टें ह्या भारत देशांत सांगचें जाल्यार आमी 2% नांव 145 crore लोकां पैकी आमी मोगाचे न्हू. देवान म्हाका तुका कित्याक म्हणजे दिलें आनी कित्याक विंचोय तें न्ही म्हज्या भावान भयणी चिंतून पळया. म्हज्या ह्या हांवें हांगासच्या जाग्यार अनेक लोक कोणी म्हणजे देवान कृपा दिवन पवित्रत्वान चलून ताका हांगा रावन ताणें तुमकां शिकून दिलें तें म्हाका ताच्या जाग्यार दवरलें तें पळय की न्हय. सेंबरान लोक जाणा म्हण जाल्यार हांव आनी तूं. देवान ताचे खातीर आमी उपकाराक पळोवंक जाय. एक ना एक रितीन सगळ्यांक एकच आपोवन येना. सगळी मदर तेरेसा जावंक शकनात, सगळी सांत आंतोनी बरें शिकवण दिवंक शकनात, सगळी तत्वज्ञानी थियोलॉजियन्स जावंक शकनात, सगळी आनीतल्या बरी सेवा करूंक शकनात. पळय मोगाच्या भावांनी भयणी, देवान एकल्यांक एक तरांचे खंयच्या महादेवाच्या वाद्यांत कोणचे सगळ्या ज्ञान त्या तालंताची वपारांचें नांव भारी गरजेचें मोगाचें नांव आमी सारकें आयकाया ही उतरां 25वा अध्याय महादेवाचो 15वें वचन. हर एकल्याक ताचे सामर्थ्य तांचे प्रकार सामर्थ्य प्रकार इंग्लिशांत कॅपॅसिटी अकॉर्डिंग टू देअर कॅपॅसिटी. सगळ्यांक एकच कॅपॅसिटी ना म्हण देवाक बसता न्हय. एकल्याक 5 तालंतां, दुसऱ्याक 2 तालंतां आणि तिसऱ्याक 1 तालंत. ताची कॅपॅसिटी तितलीच बसता देवाक. ताका 2 दिल्यार तो मॅनेज करूंक शकना, ताका 5 दिल्यार बिलकुल मॅनेज करूंक शकना. म्हजी कॅपॅसिटी कितें, तुमची कॅपॅसिटी कितें देवाक बसता. पण तुमकां हर एकल्यांक, म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक देवान आपली देणी दिल्यात. ती देणी आमी देवाच्या महिमे खातीर उपयोग करता. आमी युजफूल जावंक जाय. पळय आमी देवाक भोवती आर्गांक आमच्याच ह्या काळार आमी फाटल्या काळाक वयचे नाका. आमच्याच ह्या काळार आमची राणी मरियम्मा एक स्त्री त्या ट्रायब्स शेड्यूल हे म्हणतो आमी त्या गांवांनी वचून त्या जंगल अरण्यात वचून काम करणं हे आपलं रगत वारयचें पडलें. त्या भायल्या देशांत येवन ग्राहम स्टेन्स ताची भुरगीं पायलीं उजवागान जळयलें. कित्या खातीर? जेजू खातीर, जेजूक साक्ष दिवच्या खातीर, जेजूच्या स्वार्थाक अनुभवाचे मदें प्रगट केलें जाता तितल्या लोकांक जेजूची वळख दिवच्या खातीर तांकां दिल्लें तालंत आनी तशेंच मस्त जाणां पळया. समजा आमची सबार सिस्टरां म्हाका सोदताले बरी दिनसेवा म्हणले सिस्टर्स आसात बँगलोरांत आसात. ती एड्स जाल्ल्यान पळया थोडे आमच्या चेडवा भुरग्यां खातीर दुरुपयोग करतात. उपरांत केळें खावन साल उडयतात, तशें उडयतात. तसले भुरगीं गर्भेस्त जातात. एक वाटेन आनीक वाटेन तांकां एड्स जाल्ले. असलें पुरो जाल्ल्यांक ती सिस्टरां मोगान सेवा दितात, पळयतात. अनेक संस्था आसा मेंटली रिटार्डेड हांकां आशा निकेतन FMR म्हणटात. आशा निकेतन फॉर मेंटली रिटार्डेड जाल्ल्यांक एक पळोवण घेतात. लायफ आमच्याच गांवांत मँगलोर गांवांत आमचोच ब्रदर इलियास पयलो म्हणलो डेस्टिट्यूट जावन पळयता. अनेकलो भाव लायफ जोसेफ क्रास्टा 300 जाणांक
पळयता अनाथ आश्रम चलयता आसात आमचे मध्ये कित्याक देवाची कृपा तांकां तालेंतां फुलत जोसफ कास्ता 300 लोकांक पळयता म्हणून आनीकलो आपुणूय करता म्हळ्यार जायना ताका तें देणें ना देखून म्हाका खंयचें देणें फळलें ना तें हांवें वापरलें तुका खंयचें देणें दिलां तें पूर्ण धरूंक ना बाबा आनी भये पूर्ण धरूंक लेख विचारतो तुका हांवें दिल्लें देणें कित्या खातीर दिल्लें म्हज्या महिमे खातीर उपयोग सुंचा जेजूस म्हणटा तुमी येतेस्त फळ दिल्ल्यान पळय तुमी तुमच्यास्तकी कांय करूंक शकना म्हजें तें एकवटून रावा हांव तुमचें तें एकवटून रावतलो म्हजें तें एकवटून रावल्या करी तुमी कितेंच फळ दिवंक शकना आमचो वांजेलो 15 अध्यायी 5 वचन होय हांव दाखवाल तुमी म्हजे फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेस्त फळ दितलो कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकना म्हणटा जेजू म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी ताचेर उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान लागतात मगाच्या भाव आनी भयणी म्हाका तें ना म्हाका हें ना म्हणूंक जायना देवाच्या उतरा प्रकार आमी गेल्यार हर एकल्याक एक देणें ताच्या सामर्थ्य प्रकार ताच्या तांत्रीक प्रकार ताच्या कॅपॅसिटी प्रकार देवान भाव केल्लें आसा ह्या देखून म्हाका कितें देणें आसा हें हांवें देवाच्या महिमे खातीर उपयोग समजता तांकां पवित्र वचून मारता तो ह्या खातीर देवाच्या महिमे खातीर उपयोगाक पडच्या बरी उपयोग जर तर हांव तुमच्याच कामाक हांव पवित्र आमकां आयुश्य एक करूंक ना पवित्र म्हाजे भितर रावन आमी आयुश्य लावन त्या चाकरा बरी ट्रान्सफॉर्मेंट मेळटलें नसत्या आनी आयुश्या चाकऱ्या भायर गेला ताचे कडेन आसचें घाण या आनी तें 10 लाख दिया आनी ताका भायर तें दान केलो न्ही आनी आनी हे फरमान आमकां आयकूंक जाय तुमच्या भावान ना हे दिन जायना जो हांवें तुवें देवाच्या सेवेन देवाच्या महिमे खातीर एक ना एक रितीन उपकाराक पडूंक जाय देवाच्या सेवेन पेलाच्या सेवेन एक ना एक रितीन देवाच्या महिमे खातीर आनीक आमी सदांच उदास करूंक जाय पवित्र जेजूक महिमा दिता जेजू बापाक महिमा दिता जर तर हांव कितेंय करता तें देवाच्या महिमे खातीर जेजूच्या महिमे खातीर करना जाल्यार म्हजें थंय पवित्रत्व ना म्हाका पवित्रत्व सोडून व्हरतेच ना हांव देवाचो पुत्र देवाची धूळ नाही मोगाच्या भावांनी भयणी हय 8 संख्या आमी जाणा जाल्या पयल्या सुवातेर पवित्रत्व आमकां हातकाची दूख दिता जेजूक आमकां दाखयता जेजूक महिमा दिता जेजूक म्हजो स्वामी दिता म्हण स्वीकार करूंक म्हाका कृपा दिता तशेंच मोगाच्या भावांनी भयणी म्हाका पवित्रत्व सदां उगडा भितर थंय थांवन म्हाका पवित्रत्व फाव करता मोग देवाच्या घराण्यांचो मोग आत्म्यांचो मोग भाग्यांतपणाचे पवित्रपणाचे जिवीत सातवें गॉडलीनेस पवित्रत्व म्हाका मागूंक आदार दिता म्हाका देवाच्या कृपे सिंहासनावचेर जेजूच्या देवाच्या काकुतीच्या सदृढ कार्यांक हो करता इब्राहिम बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 16वें वचन Hebrews chapter 4 घरचे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनावचेर लागीं सरया वय पवित्रत्व आमकां थंय पावयता गॉडलीनेस थंय थांवन आमकां युजफूल इन द सर्वीस ऑफ गॉड इन द सर्वीस ऑफ आवर फेलो बीइंग्स त्या देखून मोगाच्या न्हू आमी हे 8 संगती जाणा जाल्या मुखल्या भागांत
पवित्रात्मो कशें कशें हें जालां म्हणजे कशें सोदून हाडटा हें जालां सोदून हाडटा हें मुतल्या भागांनी आमी आयकया आज आमी मागणें करया सर्गींच्या मोगला बापा पवित्रात्मो कोणाक सोदून हाडटा ती देवाचें कृपा आमकां पवित्रात्मो सोदून हाडटा ते पवित्रात्म्या ये आमचे भितर आमचे सवयेन सोसनाक जिये आमचे भितर जेजू आनी देव बाप तुज्यो कृपा कर आमकां तुजें मंदीर कर आमकां मागण्याचें स्पिरीट आमकां दी आमकां देवपणाचो स्पिरीट दी आनी अशें आमचें आत्मीक जिवीत सर्गींच्या नेकेत्रां बरें परजणूक ह्या खोट्यांनी नसत्या संततीमध्ये होई सर्गींच्या नेकेत्रां बरी आमी परजणूक आमकां जाय जाती कृपा आदार दी चलते मागतो बापा हे आमचे मागणे तुज्या पुता जेजूच्या नांवे जो तुज्या सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता नीज देव ससनाच्या ससना आमेन आमेन